मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या मणका मोते कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो येवकार. आयज हे कार्यावळीन तुमच्या मुखार येता एक कलाकार. ताणें प्रायोगीक तियात्रांत तो पोरजोडला आनी चलचित्रांनी ताणें वेगळी नामना मेळोवन घेतल्या. वेवसायान इंजिनियर, जुवारी एग्रो केमिकल ह्या कंपनींत तो मॅनेजराची नोकरी करता. समाजीक मळार ताचो जायतो वावर आसा. माजोर्डा, कालाता, उतोर्डा ह्या पंचायतीत तो डेप्युटी सरपंच म्हणून ताणें काम पळयलें. अँटनी कास्ट्रो, आयच्या कार्यावळींत तुका माय मोगाचो येवकार. बाब देवतन देव बरें करूं आनी तुमकांय आमच्या घरांत येवकार. होय, खरेंच 25व्या कला अकादमीच्या प्रायोगीक तियात्र सर्तींत ताणें कला निकेतन गोंय हांच्या वतीन सुर्यास्त ह्या तियात्रांत पयलोच तो वांटेकार जालो आनी ह्या पयल्याच तियात्रांत ताणें बेस्ट एक्टर हो इनाम मेळोवन घेतलो. हाचेर तुजें मत? चेतन बाब, इनाम मेळपाक जाय म्हूण कॉम्पिटिशनाक भितर सरोंक ना. एक संदी दिल्ली मायकलान कला निकेतन उतोर्डा ह्या ग्रुपांतल्यान आनीक समहाव इनाम मेळ्ळो आनीक फर्स्ट टायम म्हणटकच ओदीकूच उमेद येयली. तर ही उमेद मागीर तुज्या दुसऱ्याय तियात्रांत ताचें बदलप जालें, तातूंतय तूं वांटेकार जालो, तातूंतय तूं मिसळोन आनी खान मारून तुवें वावर केलो. हय चेतन बाब, भुरगेपणासून हें एक्टींग करपाक खूब उमेद आनीक ती एक हॉबी जावन गेल्ली. आनीक जेन्ना मायकलान कला निकेतन ह्या पंगडांत म्हाका भितर घेतलो आनीक ऑल गोवा तियात्र कॉम्पिटिशनाक फर्स्ट टायम आपयलो सुर्यास्त ते तियात्रांत, एक डिफरंट स्टेज ती. कित्याक म्हाका गांवची स्टेजीचेर चड यूज आसलो आनीक कला अकादमी ह्या स्टेजीर जेन्ना पयलेच फावटी चडलो खरेंच उमेद, भरपूर उमेद आनी ती आवडशी लागली की असले स्टेजीचेर वावर करप, काम करप आनीक देर वॉज नो लुकींग बॅक आफ्टर दॅट. मायकल बाबान भरपूर तेंको दिलो आनीक हय, कला निकेतन हे ग्रुपांतल्यान खूब तियात्र केले आमी आनी आजून करीत आसात. इतलेंच म्हणटलो की एक्टींग करतलो कला अकादमी ह्या स्टेजीर एक पावट करून पळोवचें आनी मागीर तूं आनी फाटीं सरोना. अँटनी बाब, कला अकादमीचें तियात्र म्हटलें काय ना जायते तुका त्रास पडटात. तुजी नोकरी आनी थंय तुका जायतो वेळ दिवचो पडटा. हो वेळ दिता आसतना तुजें प्रामाणीकपण हे सगल्यो गजाली पळय चेतन, कला अकादमी जेन्ना हे तियात्र कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतात तेन्ना वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग. एक सदांच मनान दवरूंक जाय की थंयचो लोक, थंयचो ऑडियन्स कितेंय घेवन येयत जाल्यार मानून घेना. सो तूं जें कितें कोत्ता तें ह्या स्टँडर्डार जावंक जाय की तो लोक मानून घेतलो. तूं जेन्ना म्हणटा की जायतो वावर करचो पडटा, म्हाका सुर्यास्त हो तियात्र फर्स्ट म्हजो तियात्र सदांच मनांत उरतलो. कित्याक प्रॅक्टिसीस जे मायकलान त्या तियात्राक घेतलेले ते आजून पासून टोटली मनांत आसा. पळय चेतन बाब, जेन्ना फूल टायम तूं काम करता, जे भाशेन हांव जुवारींक तेन्नाय काम करतालो, 8 वरां काम करून घरा येवन मागीर उपरांत प्रॅक्टिसीस स्टार्ट जाताली. कित्याक चडशी सगळे कामाचे मनीस आनीक हे प्रॅक्टिसीस लेट जाता. आमी सुमार 7-7:30 स्टार्ट करताले आनी
पयलो तियात्र म्हणटकच इनफॅक्ट एक्टर्स जे असले ते जिता गोन्साल्वीस आनी जिताचो आनी म्हजो फर्स्ट तियात्र सो दोगांयकूय इतली उमेद आसली आनी दोगांय टोटली सो डेडिकेशन आहलें दोगांयकूय डेडिकेशन आहलें आनी प्रॅक्टीसीस म्हाका दिसता रातचे 11:30-12 देखून सोंपतले आनी दुसऱ्या दिसा दोगांय कामां वचपाचें जिताचो हांव हे वेळार उगडास करता कित्याक जिता तेन्ना GMC स्टाफ नर्स शिफ्टींनी वावर करता सो इवनिंग 8 o'clock शिफ्टीक जर तर आसा जाल्यार प्रॅक्टीसीस 6 to 7:30 करताले आनी थंयच्यान मागीर प्रॅक्टीसीस वयताले इतलें डेडिकेशन जाय पडटा जेन्ना तूं कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेता तेन्नाच तुका ताचो फळ मेळटा हय डेफिनेटली आनी जितले तूं एफर्ट्स घालता तेन्ना तुका ती फळांय बरी मेळटा अशें काडीत आसा आनी तसो करनासा आयज गोंयांत इतले मेळे मारता आनी हांव एक पुलीस ऑफिसर जावन पासून म्हज्यान कांयच करूंक जायना हाचें दूख भोगता म्हाका कांय कुटूंब आसा भयण आसा घरकान्न आसा धूय आसा एक पुलीस ऑफिसर जावन पासून म्हज्यान तांकां पुराय सुरक्षा दिवंक जायना जाल्यार हाचें व्हडलें दूख खंयचें दिल्लीचो लोक बलात्कारा आड निशेध मारून रस्त्यार आयलो तसो म्हाका गोंयचोय लोक उठलो काय आमी गोंयकार सुसेगाद खंयसरूय बलात्कार घडटच नाक्यांचेर सिडयांचेर आनी खंयच ना जाल्यार भार्रांचेर उलोवन गोंयकाराचो तोंडाचो शेक येता पूण थोडे दिसांनी सगळें तोंड कित्याक ते जाणा कित्याक घडना ते दुसऱ्याचे दुयेक रातचे गोरकानीक भयणीक न्हय मंत्र्यांक आनी पुलिसांक 2-4 गाडयो मारल्यो की जालें आमची भुमिका सोंपली आयज धर दिसाक न्हय जाल्यार पयल्या तरी पत्रांचेर आनी टीव्हीचेर बलात्काराच्यो खबरो येता पत्रकारांक मीठ मसालो घालून खबरो छापूंक जाय आनी सुसेगाद गोंयकाराक आपल्या ऑल्तेरार बसून त्यो रुचीन वाचूंक जाय एंटनी ह्या प्रायोगीक तियात्रांनी कला अकादमीची माची खरेंच बरी त्या उपरांत तूं जायते तियात्र न्हेसला वयत बाब कला निकेतन उतोड्डा ह्या ग्रुपांतल्यान पयलो सुर्यास्त मागीर सुजेत संघर्श हालीं तर सिंथिदान पांयगाल गोबाय मोगान जिये आनी कुगडास जायना बट टोटली म्हाका दिसता कला निकेतन हे पंगडांत 8 तियात्र केले हांवें त्या भायर फादर डॉयलाच्या हॅलो तियात्रांत आसलो हे की तियात्र मनांत येता तेवून बाब एक सांगू स्पेशली जेन्ना तूं असले कला निकेतन कला अकादमी कॉम्पिटिशनान ऑल गोवा कॉम्पिटिशनान जेन्ना तूं भाग घेता जायत्या जाणांच्या मनांत कितें आसता की एक मनशाचें तियात्र जाता वो दोगा मनशाचें तियात्र जाता हें जेन्ना इतलीं वर्सां हे कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतलो तेन्ना म्हाका एक तरी समजून येता की तुजी स्क्रिप्ट कितली बरी जावं तुका जर बरो डायरेक्टर ना बरो एक्टर ना बरे म्युजिशियन ना चलना बरो डायरेक्टर आसा पूण बरी स्क्रिप्ट ना बरो एक्टर आसा पूण डायरेक्टर आनी स्क्रिप्ट ना सो हे सगल्यांगेलें मेळोन काम आनी जेन्ना सगळीं तितलेच डेडिकेशनान आनी तितलेच हें समजता की आपूण एक इम्पॉर्टंट वांगडी तेन्नाच की तियात्र शायन जाता खंयचोय शो दुसरें इंग्लिशीन जेन्ना आमी म्हणटा की पास्ट ग्लोरीज आसा ताचेर मनशान रावंक जायना एवरी डे इज अ न्यू चॅलेंज आनी ही संदी घेवन तेवतून बाबा हांव एक तरी म्हणटलो आसलो की हांवें केन्नाय तरी एक फावटी वाचलेलें की एवरी टायम यू सक्सीड यू मस्ट लीव द रंग अ बीट हायर वन स्टेप हायर सो जेन्ना तुका एक फावट सक्सेस मेळ्ळी की नेक्स्ट तुजो जेन्ना प्रोजेक्ट आसा यू हॅव टू ट्राय टू गो स्लायटली हायर तेन्नाच की यू वील डेवलप आनी तुजे वांगडा तो ग्रूप आसा तोय डेवलप जाता पळय हे तियात्र नाचता आसतना तुज्योय जायत्यो उर्बा वाडल्यो जे भाशेन तुवें आतां म्हटलां की एक पावंडो उंच वचपाची गरज आसा आनी तोच तुवें प्रयत्न करून दाखयलो
आनी समाजाक हे नदरेक आयलें की हातूंतल्यान तुका यश हो मेवला. चडशा तियात्रांनी तुका इनामां मेवल्या. वय तियात्रान बाब म्हाका दिसता जे भाग घेतले ते सगळे तियात्रांत इनाम मेळ्ळा. पयलो इनाम मेळ्ळा, दुसरो इनाम मेळ्ळा, तिसरो इनाम मेळ्ळा, एक्टींग सर्टिफिकेट्स मेळ्ळ्यात. सो ती उर्बा आनिकूय वाडयता. त्या भायर तियात्रान बाब सगळे तियात्र जे हांवें मायकलाचे आनी कला निकेतन हे पंगडा केल्यात वेगवेगळे म्हाका भुमिका करूंक पडली. फर्स्ट टायम एक बिझनसमॅन, मागीर एक भाव, एक गोरकार, एक वाडलेल्या भुरग्यांचो बापूय, पुलीस इन्स्पेक्टर दोन तियात्रांत. सो डिफरंट भुमिका कोत्ता एक डिफरंट उमेदी आयली. ह्यो भुमिका कोत्ता आसतना तुवें खंयचेय तरी जेन्ना ही सगळी कला लोकां मुखार हाडटालो तेन्ना कोणाक तरी नदरे मुखार एक इन्स्पेक्टराची भुमिका कोत्ता तेन्ना इन्स्पेक्टराचें चलप जावं उलोवप हाचेर कसो कितें तुवें अभ्यास केलो? तियात्रान बाब जेन्ना तूं कसली एक भुमिका कोत्ता, लायक हांव एक इंजिनियर, हांव इन्स्पेक्टर न्हू, आनी जेन्ना म्हजो रोल एक इन्स्पेक्टराचो तेन्ना डेफिनेटली तुवें कोणूय तरी इन्स्पेक्टराक पळोवचो पडटा. आतां नॉर्मली जे व्हडले एक्टर आसा ते इन्स्पेक्टरा बरोबर रावन दीस काडटात, आमकां तें फावो जायना. बट पिक्चरान तरी इन्स्पेक्टर कसो आसता, नॅचरली कसो आसतलो. एक 2-3 फावटी हांव पुलीस स्टेशनारूय पावलो, तांची बिहेवियर, तांचें उलोवप कशें तें पळयलां हांवें. स्पेशली एक कोणूय मनीस तर इन्स्पेक्टरा वगली येयलो तो पयलो तुका डायरेक्टली आड घालता, की आड म्हणजे तो तुका इतलो स्टर्न रावता की तूं खरेंच तर उलयता जाल्यार तुका भिवपाची गरज ना, पूण तूं जर फोटी उलयता ताका तेन्नाच कळटा. सो हे भाशेन जेन्ना तूं भुमिका करता तेन्ना पळोवचें पडटा डेफिनेटली. खरेंच ह्यो भुमिका तितल्यो सोंपे न्हय. आतां स्क्रिप्टाचेर म्हणटलो जाल्यार आमचे वेवसायीक तियात्रांनी जेन्ना आमच्या हातांत स्क्रिप्ट पडटा तेन्ना आमकां जाय ते भाशेन जे भाशेन इस्कॉलांत आमी कितें तरी बाय हार्ट करता, तोंडपाट करता, ते भाशेन करून आमी वेता. पूण प्रायोगीक तियात्रांनी तशें केलें जाल्यार चलता? ना तियात्रान बाब. कित्याक एक फावटी जितलो बरो रिस्पॉन्स लोकां कडच्यान तुका येता न्हू तेन्ना तुका एक फावट इतली उमेद येता की तूंच 2 लायनी एड करता. पूण तुवें तेच वेळार हेंय मनान दवरूंक जाय की तुजो दुसरो एक्टर आहा ताणें तुका जबाब दिवंक जाय आनी तूं घुंवलो तो तुजे बगले पावचो ना. सो अल्टिमेटली यू हॅव टू गिव दॅट क्यू सो दॅट द अदर वन रिएक्ट्स टू इट. इट्स अ डिफरंट बॉल गेम, टोटली डिफरंट बॉल गेम जेन्ना तूं कॉम्पिटिशन म्हणटा. आतां दुसरे शो जेन्ना तूं करता ओके चलता, लोक मानूनय घेता. कुण्या चोय आम बरे येडेर जोरी बरी वयचे आम. अरे जरूर कितें रिकार्ड हय हे आमचे नीज गोंयकार कोण बाबा बस मरे. तूं कितें घेता? सॉफ्ट ड्रिंक घेवन या भितरले. जेवण काडून तुमकां हातांत सियाक येवन दिलं. ते आयले म्हणटकच बरोबर जेवण करूया. कुण्या रिकार्ड बरें जावचें. बरें जालें. फातिमा भुरग्यांक वाडून काड, ओके आसतली पियोंकूय कितें तरी दी. बाबा आता ती सॉफ्ट ड्रिंक बी कांय पिना या. हेल्थ कॉन्शियस जाले आनी आमगे ते चाने पिला हा ते फिगूर सांबाठून. आतांची भुरगीं दी तांकां बारीक दिसूंक जाय, यंग दिसूंक जाय. हाका पळय 24 वर्सां बोल्ल्या दिसतात. एंटनी, प्रायोगीक तियात्रांनी तूं इतलो पोरजोळ्ळलो आसतना वेपारीक तियात्रांनी प्रवेश करचो असो तुका दिसोंक ना? तेतून बाब वेपारीक जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना तूं कमर्शियल म्हणटा न्हू. तेतून बाब कमर्शियल तियात्रांत वचूंक जायती संदी येताली आनी आजून येता. मायकल बाब ग्रेशियस जो आसा तो म्हाका चड फेमस करता. मायकलान एक फावटी म्हाका सांगलें की बाब इरिन्यो बेर्ना
ताचो पयलोच तियात्र भायर सरता तेन्ना एक एक्टर सोदता आनी मायकल बाब खूब फोर्स करतालो पूण वचूंक ना हांव. आतां रिसंटली मायकलान आनीक एक हें हाडलें की प्रिन्स जेकब सोदतालो इन पाद्री, सो तेन्नाय वचूंक ना. रिजन कितें? हांव बिलीव करता की जेन्ना तूं एक प्रोजेक्ट घेता तेन्ना यू हॅव टू गीव युअर टोटल डेडिकेशन. तूं डेडिकेटेड जावंक जाय, कित्याक हांव सदांच मानता की जेन्ना लोक पयशे फारीक करून येता तेन्ना ते शो पळोवंक येता आनी तूं बेश्टो टायमपास करून गेलो जाल्यार ते इट डजंट मेक सेन्स. जो लोक येता तांचोय टायम वेस्ट आनी तुवें जस्टीस करना म्हणटकूच तुजोय टायम वेस्ट. आनी तितलें डेडिकेशन फॉर कमर्शियल दिवंक तेवतून बाब मातशें मुश्कील जाता, कित्याक हांव फूल टायम जुवारींग काम करता आनीक कमर्शियल तियात्र खंयच्याय टायमार जाता. एक एक फावटी सकाळचे 10 3 6 एक एक दीस 2 शो 3 शो. ना, जावचें ना हें चिंतूनूच हांव कमर्शियल तियात्रांक गेलो ना. आतां फुडार पळया फुडार. प्रायोगीक तियात्रांत तूं न्हेसलो त्याच भायर दुसऱ्यांचेय प्रयोग तुवें लागींच्यान पळयले. तेच भशेन तूं कमर्शियल म्हणटा ते हांव वेपारी कशें म्हणटा, तातूंत तूं मुखार बसून ते तियात्र पळयता. तर हातून हो तियात्र जो वेपारीक तियात्र आनीक वयर सरतलो जाल्यार चेतन बाब तरूय न्हू तूं कांय वर्सां फाटीं जरी तर पळयत जाल्यार कमर्शियल तियात्र वेपारीक तियात्र जे तूं म्हणटा खूब फाटीं आसलें. स्टोरी आसताली, सगळें आसतालें, बट एज अ शो खूब फाटीं आसलें. आतां हळू हळू करून कमर्शियल तियात्र वयर सरता आनीक जें कितें तें दाखयता तेंय बरें दाखोवंक लागल्यात. बट गोवन कोंकणी तियात्र आनी खूब फुडें वचपाचो आसा. तूं जरी आमची मराठी नाटकां म्हणटा आमी, नाजाल्यार तूं बेंगॉली तांचे थिएटर पळय डिफरंट. वी हॅव टू कम टू दॅट लेवल. स्पेशली जरी आमी हे तियात्र इंटरनॅशनल वता, आमचे तियात्र फकत इंटरनॅशनल डिफरंट गांवांनी पावल्यात. जावं आमचे गल्फांत युरोपांत एक तियात्र दाखोवन येयले आमी म्हणटा की आमी इंटरनॅशनल पावल्या. पूण ना, तूं जर तो शो ते भाशेन करतलो यू हॅव टू कम टू दॅट इंटरनॅशनल स्टँडर्ड एंड वी हॅव द कॅपॅसिटी. गोंयकारांक, कोंकणी मोग्यांक, डायरेक्टरांक, बरोवप्यांक सगल्यांक हो स्कोप आसा आनी आमचे भितर आसा. गोंयकाराक एक्टींग, कांतार, म्युजीक म्हणल्यार कांयच न्हू, बट वी हॅव टू पूट दॅट एफर्ट. वी हॅव टू पूट इट. आतां हे तियात्र कॉम्पिटिशन जे जातात खूब डायरेक्टर्स ते तियात्र कॉम्पिटिशन पळोवंक येतात आनी जायती आयडिया थंयच्योय घेवन वेतात. आनीक म्हाका दिसता जेन्ना ते समजले की तियात्र कॉम्पिटिशनाक जे शो जाता ते खरेंच एक डिफरंट लूक दिता हे तियात्रांक आनी जेन्ना तेमी एक्सेप्ट करपा लागले की जे आमी घोडी दाखयता तें सगळो तियात्र न्हू, थोडें हें कितें घालूंक जाय आनी कितें घालूंक लागल्या ते, सो तियात्राकूय आनीक मातसो स्वाद येवंक लागला. ह्या फुडें आनीकूय बरो जातलो तियात्र. बाब तुज्या मता प्रमाणे आनी कितें आसपाची गरज आसा अशी तुका दिसता? पळय, हांव एक्टिंगाचेच बाबतीन पयलो उलयतलो. अजून पासून आमचे तियात्रिस्ट भाव जे कमर्शियल तियात्रान काम करता अजून ते ओल्ड वे ऑफ एक्टिंग करता. पळय तेवतून बाबा आतां तूं आनी हांव उलयता, आमी एकामेकाच्या तोंडाक पळोवन उलयता. तूं तियात्र पळय, कमर्शियल तियात्र पळय, तूं हिंगा आनीक हांव थंय. हांव लोकांक सांगता जें हांवें तेवतनीक सांगूंक जाय ना. पूण हळू हळू तेवतन बाब हांव क्रिटीक सो न्हू, पूण हळू हळू करून तियात्र ह्या जाग्यार येता. आतां थोडे डायरेक्टर जेन्ना तेंचे डायरेक्शन चलता तेन्ना दिसता की हय येता. तेवतून आनी एंटनी उलयता जाल्यार एकामेकाच्या तोंडाक पळोवन उलोवंक लागल्यात. पूण थोडे डायरेक्टर आजून ओल्ड हिंदुआं, बट येतले दे स्टील हॅव लॉंग वे टू गो. पूण कोंकणी आनी तियात्र खूब फुडें पावचो आसा. एंटनी, तियात्रांतल्यान चलचित्रांनी तो कसो पावलो? तेवतन बाब चलचित्रांक पावोवंक हांव 2 जाणांचो आभारी, खूब आभारी. पयलो म्हणल्यार बाब
तोमाजीन कार्दोस आनी दुसरो डॉमिनिक डिकोस्टा उगडास आसा डॉमिनिक डिकोस्टा कला अकादमीक एक फॅकल्टी मेंबर. एक दीस सांजचो कामाक सावन येता आसतना म्हाका फोनार एक कॉल आयलो आनीक म्हणूंक लागलो हांव दिनेश भोसले आनी म्हाका हो नंबर तोमाजीन कार्दोजान दिला. हांव चिंतूंक लागलो कित्याक तोमाजीन कार्दोज बाब म्हाजी मोगीक आनीक आमी कला निकेतन मातशे रायवल्स एट कॉम्पिटिशनाक. सो हांवें म्हणलें ओके सांग कितें जालें. ना तोमाजीन बाब म्हणटालो की एक रोल आसा जो दिनेश भोसलेक ताचे न्यू पिक्चरांक आसलो रोल आनी तोमाजीन बाबान म्हाका रिकमेंड केला. सो दीस वॉज समथींग जस्ट आउट ऑफ द ब्लू. हांवें केन्ना चलचित्रां केन्ना चिंतूंकूच ना आनीक सो दिनेश म्हणपा लागलो तूं एक ऑडिशनाक यो आनीक एक डेट दिली म्हाका. तेवदन बाब सारकें सांगपाक म्हणल्यार 3 डेट दिल्यो तेणें ऑडिशनाक आनी हांव कामाक सावन वचून पावूंक ना. सो चवथी फावटी जेन्ना तेणें पोत्तून आपयलो हांवें म्हणलें दिनेश बाब येवंक मुश्कील कित्याक त्या दिसाकूय म्हाका काम आसलें तरी सांजचो 6 सुमार येयल्यार जाता. म्हणलो यो ट्राय तरी करया. आनीक हांव ऑडिशनाक गेलो आनी एकटोच आसलो त्या दिसा. ऑडिशन घेतलें सगळें जालें आनी हांव येयलो घरा. 15 दीस देखून दिनेश बाबाची कांय खबर ना. म्हणलें ओके कित्याक हांव इंटेंटूय नासलो थंय. मागीर 15 दिसां नंतर दिनेश बाबान फोन मारलो एंथनी मातसो पेंजीम यो आनी मेळ आमकां. सो गेलो. गेल्यार तो म्हणपा लागलो की पळय ही स्क्रिप्ट आनी ही स्टोरी आनी आमकां तूं एक यादनीक जाल्लो जाय आनीक पिक्चर एनिमी. सो म्हाका रोल एकदम बरो आवडलो. सो सांगलें ओके कमर्शियल टर्म्स उलोवया कित्याक अल्टिमेटली कमर्शियल्सूय इम्पॉर्टंट. सो तो उलयलो सगळें जालें आनीक 8 दिसान सांगता म्हणटालो. हे भाशेन हांव एनिमीक पावलो. आतां निर्मोण श्रीपद पै हो डायरेक्टर निर्मोणाचो आनीक डॉमिनिक डिकोस्टा गुड फ्रेंड. सो जेन्ना आमचे श्रीपद पै जावं निलेश जावं आर्मंद जेन्ना तेमी डिसायड केलें की निर्मोण रिमेक करया सो ते कास्ट सोदताले आनी तितून मदें म्हाका दिसता डॉमिनिकाक हेणें श्रीपदान म्हणलें की एक हिरो सोदता आमी. डॉमिनिकान म्हाका सजेस्ट केलो. तेंकाय तसोच मेळूंक गेलो हांव आनी तेमी म्हाका पयलो हें घेतलें आमचें ऑडिशन घेतलें. स्टोरी खंयची मुवी खंयची हें कांयच सांगूंक ना आनीक सगळें जालें. तो म्हणपा लागलें ओके वी वॉन्ट यू एज द एक्टर. म्हणलें म्हाका ओके म्हणचे पयलीं म्हाका स्क्रिप्ट सांग. मुवी कितें कित्याक तेवून बाब आय बिलीव दॅट इफ तियात्रांक देखून जरी स्क्रिप्ट म्हाका मानवता आनी म्हाका दिसता की हांव करूंक शकतलो म्हूण जाल्यारूच हांव घेता. सो अनलेस तो म्हाका स्क्रिप्ट सांगना जाल्यार मागीर हळू हळू करून तेणी म्हाका सांगलें की निर्मोण रिमेक करता. कोणाक सांगूंक ना भायर घालूंक ना बट निर्मोण रिमेक करता. हा निर्मोण आनी देर वॉज नो लुकींग बॅक कित्याक निर्मोण रिमेक आनी तातूंत हांव स्वर्गीय सी आल्वारेसाचो पार्ट म्हणली जाल्यार एक अभिमान आनीक आय डिडंट इवन स्पीक अबाउट द कमर्शियल्स एट दॅट टायम. सो हे भाशेन चलचित्रांत पावलो तेवतन बाब. एंटनी इतलो तियात्रांनी बुडप चलचित्रांनी तूं दिसप लोकां मुखार इतलो तूं आयला जाल्यार तुज्या घरकान्नीच्या उद्देशान आयला आसतलो ताचो आदार. तेवतन बाब घरांतलीं मनशां घरचीं हांचो सपोर्ट ना जाल्यार तूं जाणा तियात्रांत जावं स्टेजीर खंयच कितें करूंक पावना. कित्याक पयले तियात्रांत सांगलां तुका 11:30 देखून प्रॅक्टीस चलताले आनी जेन्ना तूं कामाक येवन पोत्तून प्रॅक्टीस वयता बोवी घरांत आसता आनीक
जेन्ना हांव कामाक 5:30 6 सुट्टा घरा आयलो की ताकाय दिसता की हांवें थोडो वेळ ताचेच वांगडा सारूंक जाय आनी जेन्ना कॉम्पिटिशन येता तेन्ना 3 वरां 4 वरां प्रॅक्टिसीस सो डिफिकल्ट जाता तेका आनी जायते फावटी एक्सप्रेस केला तेणी ताची डिफिकल्टी एक्सप्रेस केल्या पूण एट द सेम टायम खूब सपोर्टूय केला तूं सांगता जेन्ना चलचित्रांतले शुटिंग्स चलताले एक दीस सकाळचे 2 3 देखून पावला पूण कांयच म्हणूंक ना भुमीन सो हो सपोर्ट ना जाल्यार खंयच पावना आमी आनी एक्टर्सांचे जिवीतूय तशें दिसता घरच्यांचो सपोर्ट नासतना कांयच जावचें ना तूं 10 रुपयाचे गावयल्यार 100 रुपया वसूल करपाचो व्हडले साहेबाची कितें जालां सर म्हाका कांय खबर ना फोनार फोन येताय तेका सर चिंतितान आयला रे वय सर पूण दोतोरान ताचे लागीं विचार करूंक परवानगी दिवंक ना सांज दोतोर केलो त्या लायक सगळेच म्हाका फोन करून प्रेशरायज करतात एवढी आमदाराचो फोन तेवढी नेजिओ बायलांचो फोन होम मिनिस्टर डीजीपी फोन करून सतयता ताका एक केसी वरवीं फक्त मायलेज घेवंक जाय आनी तुमी आसतात कप्पल काय रे ताका मायलेज दिवंक सारकें फुडें आतां मेरेन स्टेटमेंट तरी घेवपाक जाय आसलो काय ना दोतोराक सांगलो न्ही सर हांवें पूण दोतोर आयकोना जाल्यार म्हाका फोन कित्याक करूं ना सरकाराचो फोन ना तुजे कडेन काय सरकारान तो फोन तुमकां दिला फक्त तुमच्या नायकिनी कडेन आनी गोडव्यां कडेन उरलो तुजो फोन बिजी मेळटालो सर हांव ट्राय करतालो मेडिकल रिपोर्ट आयला वय सर वजायनल सॉफ्ट फॉरेन्सिक रिपोर्टा खातीर पाठयला चेडू गुंगी वखदाचे नोशीर आसले सेक्शुअल इंटरकोर्स कन्फर्म तातूंत कन्फर्म करपाचें कितें आसलें तर त्या वेळार चेडवाक पडयल्यारूच कळपाचें फॉरेन्सिक रिपोर्टाचेर वेगळें कांयच आसपाचें ना चल आतां चलून ताचो स्टेटमेंट घेवया आमी सर एंटनी तुज्या वावरांतल्यान आमकां जायतें कितें मेवता तर आयज आमच्या मुखार उदय ते कलाकार आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता तेवतन बाब कोणूय कलाकार जावं कोणूय जावं सदांच एक मनान दवरूंक जाय आनी हें हांव सदांच मनान दवरून आयलां की तुका जर तर येस जाय इफ यू वॉन्ट सक्सेस यू हॅव टू स्ट्रगल कित्याक सोंपेपणीन खंयचोय येस मेळना खंयच्याय फिल्डांत आनी जरी तर तुवें मनांत हाडलें की म्हाका ह्या फिल्डांत येस मेळूंक घेवंक जाय जाल्यार दुसरें तुवें मनांत हाडूंक जाय की हो येस मेळून घेवंक हांवें तितलेंच स्ट्रगल करूंक जाय तितलेंच डिटर्मिनेशन दवरूंक जाय आनी जेन्ना तूं खूब वावर करता आनीक तुका येस मेळटा तेन्ना ते येसाची फळां मातशें गोड लागतात आनी सोंपेपणीन जरी तर तें मेळ्ळें जाल्यार तुका ते तितलो वालोरूय समजना तेजो हांव म्हणटालो की आयचे भुरगे वो तरणाटे जेन्ना पालकार वो कल्चरल कितें करूंक सोदता तेन्ना दे हॅव टू थिंक दॅट आय वॉन्ट टू बी द बेस्ट हांव जाता तितलो वावर करून जें बेस्ट आसा तें हांव दितलो आनीक जेन्ना हें मनान दवरून कितें करूंक फुडें सोदतले जरूर येसस्वन जावंकूच जाय आनीक डेफिनेटली हांव सदांच म्हणटा की हांव मातसो देवाक लागीं आसा आनी घोडी ताका लागून देव घोडी म्हजेर बेसांवां घालता देव जायोच देवाची बेसांवां नासतना कांयच जायना एन्ड आय हॅव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड बाय गॉड एंटनी खरेंच इतलो तूं वावरांत बुडलेलो आसतना तुवें पालकाची सेवा प्रमाणीकपणान केली आनीक पालक तुवें आनीक फुलयलो खरेंच आमी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका फुडल्या तुज्या जिवितांत व्हड यशवण येतात देव बरें करूं तियातून बाब देव बरें करूं आनी तुमकांय जायतोच यश हांव आवडटा आनी इतल्यानूच आयची ही माणका मतें कार्यावळ एंटनी क्रास्टो सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस